नमस्कार आणि येवकार तुमकां 52nd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा आणि फाल्यांच्यान हे फेस्टिवल सुरू जाता आणि फेस्टिवल सुरू जाताना एका मोठ्या दबाज्यान आमकां पणजे हांगासर पळोवपाक मेळटले. ह्या वर्सा जायते डेलिगेट्स येस आणि एक गोष्ट की कोविड रिस्ट्रिक्शन सगळे पाळून हे फेस्टिवल जाता हांगासर इतलें तुमकां सांगपाक सोदता. आणि पोस्ट कोविड आता सगळें नॉर्मल बॅक टू नॉर्मल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना हे फेस्टिवल कितले म्हत्वाचे आसतले जे फिल्म फॅटर्निटी आसा तांचे खातीर सुद्दां तशेंच जायते उद्देजक आसा तांचे खातीर सुद्दां हाजें कारण फिल्म फेस्टिवलाच्या वेळार जायत्यो गोश्टी हांगासर जातात. कितें आसा ह्या फिल्म फेस्टिवलाचो एक नियाळ घेवपा खातीर आमी आयज ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा जे हे फेस्टिवल गोंयान घडोवन हाडटा तांच्या ऑफिसा कडेन आयिल्ले आसा आणि आमच्या बरोबर आसा वायस चेअरमॅन ऑफ ESG सुभाष फळदेसाय. सर वेलकम टू द शो. सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता ह्याच वर्सा दुसरे फेस्टिवल कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणपाक सोदता इतल्या फास्ट तयारी जाल्यो. कशें पळयता सर तुमी? ह्या वर्साक आमी पळयतात की पॅन्डेमीक आसा, पॅन्डेमिकांतल्यान आमी भायर सरतात. गेले ते फावटी आमी एक होल वर्ल्डाक एक एग्जाम्पल सेट करून दिल्लें की ड्युरींग पॅन्डेमीक ऑल्सो हाव वी कॅन कम टुगेदर. आमी ज्यो कितें आमच्यो प्रोटोकॉल्स आसतले, हेल्थ गायडलायन्स आसतल्यो, हें सगळें पाळून कसलोच बादिकार नासतना म्हणटा तशें पॅन्डेमीक स्प्रेड करना आसतना आमी गेले त्या वर्साक इफी केलो. अँड द होल वर्ल्ड प्रेज्ड saying that this is the first international event which has happened during the pandemic also. आणि म्हणजे सगळ्यांक दाखोवन दिलें की पॅन्डेमीक आसतना पसून आमचें जीवन जें आसा तें स्टॉप जावपाक जायना, गो हेड जावपाक जाय. बरोबर. म्हाका दिसता आनी हायब्रीड जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक अशे तरेचे फेस्टिवल बाकीच्या ट्युरिजम ऑर्गनायझेशनाकूय म्हाका दिसता एक धाडस दिवपा सारकें आशिल्लें. जेन्ना तुमी फर्स्ट ह्या वर्साचें केल्लें तेन्ना लास्ट इयर ह्या वर्सा कशें कितें आसतलें सर? हायब्रिडूय आसा प्लस खुबशे एंट्रीजूय आसा हांगासर, कशें कितें? ही जी फेज आसा ती आमी नॉर्मलसी येवपाक पळयतात आणि त्याच वेळाचेर अजून आमी क्लियर जाले ना. पॅन्डेमीक टोटली गेले ना. आमच्यो गायडलायन्स आसात त्यो अजून शिथील केल्यो नात. ज्यो गायडलायन्स आमच्यो हेल्थाच्यो आसतल्यो, SOPs आसतले, प्रोटोकॉल्स आसतले, हें सगळें मेंटेन करूनच आमी ह्या वर्साकय हायब्रिडूच म्हणला. पूण गेले त्या वर्सा पेक्षा आयज चड नॉर्मलसी आसा म्हणून आमी कांय मोठ्या प्रमाणात थोड्योश्यो एक्टिविटीज करतात. म्हणून आमी जे पळय रस्त्याचेर गर्दी करपी कार्यक्रम आसतले, चिल्ड्रन पार्क आसतले, ओपन एअर स्क्रिनींग आसतले, आर्ट पार्क आसतले, बाकीची एक्झिबिशन्स आसतली, हें सगळें अवॉयड केल्लें आसा. हाचें कारण इतकेंच आसा की आमकां वी शूड नॉट बी रिजन फॉर स्प्रेडींग दी व्हायरस. म्हाका सांगा, इंटरनॅशनल हांगासर गेस्ट येतात, डेलिगेट्स येतात आणि हे फेस्टिवल तशें भारताच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळें व्हडलें फेस्टिवल आसा. मॅनेज करतना ह्या वर्सा इंटरनॅशनल गेस्ट कशें कितें पळयतात तुमी? खूब कठीण काम आशिल्लें, कारण इंटरनॅशनल गेस्ट सगळ्योच कंट्रीनी भितर कशे SOPs आसात, तांचे विजा क्लियरन्स कशें आसात, तांचें सर्टिफिकेशन कशें, म्हणजे ताचें वॅक्सिनेशन जालां काय ना, अशे डिफरंट SOPs इन थ्रू आउट दी वर्ल्ड, डिफरंट कंट्रीज टू अरेंज अ विजा आणि तांकां एअर टिकेट्स करपाची, तांची हॉस्पिटॅलिटी करपाची, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो खूब कठिणांतल्यो कठीण. पूण आमी ताचेर सगळ्याचेर मात करून सादारण ते म्हाका दिसता की 70 देशांतल्यान तांचे प्रतिनिधी हांगा येतले. बरोबर. एक गोष्ट हांव सुरवातेकूच सांगपाक सोदता, तुमी गोंयान जेन्ना हें फेस्टिवल करता सर, एक डिटेलान काम करपाचो प्रयत्न करता. आतां आमी हांगासर सुद्दां पळयतात पावसा खातीर कांय गोश्टी आडकोन उरल्या खऱ्यो, पूण तो बेगींतल्या बेगीन कश्यो करप हाजेरूय तुमचें म्हाका दिसता लक्ष आसा. पावसा खातीर खूब त्रासूय जाला आसतलो तुमकां? पावसा खातीर खूब त्रास जालो. गेले ते 15 दीस आमी जेन्ना सुरवात केली तयारी, आतां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणजे तयारी मोठी आसता आणि 15 दीस पयलीं आमी ताजे एडवान्स सगळें करतात. आतां हें सगळं आर्ट वर्क करपाचो, ताजी क्रिएटिविटी घालपाची, ताजे डिस्प्ले करपाचे, इन्स्टॉलेशन्स करपाची, हें सगळें काम पावसान कठीण आसा. म्हणून तरी आसतना आतां पळय आमचेर पावस पडटा, आमी वी आर जस्ट 24 hours अवे फ्रॉम द फेस्टिवल, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड. आणि तातूंत भितर इतके जिकरीचें काम आसा. पूण तरी आसतना एजन्सीज ऑन बोर्ड हॅव टेकन इट व्हेरी पॉझिटिव्हली. आणि डिस्पायट ऑफ ऑल ऑड्स वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस इफी इन अ बिगर सायज, बिगर वे. अँड आय होप दिस इफी वूड बी अ बेस्ट इफी अमॉंगस्ट ऑल द इफी. क्या बात आहे सर. म्हाका दिसता तुमी खूब बरी गोष्ट म्हाका सांगली ही की दीस इफी वील बी द बेस्ट इफी अमॉंगस्ट आमच्या गोंयान जितल्यो इफी जाल्या तितल्यो. सर हांव फिल्माचेर येता बिकॉज मेन जो हेतू आसा हे फिल्म फेस्टिवलचे हांगासर वेगवेगळे फिल्म्स येतात.
थ्रू आउट म्हणजे अख्खे वर्ल्डांतल्यो सगळ्यो फिल्म थ्रू आउट हांगासर 8 दीस चलता 10 दीस चलता. ह्या वर्सा कितल्यो फिल्म्स आसा सिलेक्ट जाल्ल्यो आसा इंडियन पॅनोरामा तशेंच वर्ल्ड सिनेमा सेक्शनान आनी गोंयच्यो कितल्यो फिल्मां आसा हाजेरूय उलोवया. कितली फिल्मां आहा टोटल सर? म्हाका दिसता खुबशे प्रिमियर्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड जी नवी फिल्म जाता ताचे प्रिमियर सगळ्यांकच जाय आसता की इफ्फीच्या दौरान ते केल्ले जावपाक जाय. आमचे इंटरनॅशनल फिल्म्स दोज वी हॅव अप्लायड इज 185 इंटरनॅशनल फिल्म्स आनी इंडियन पॅनोरामा भितर आमकां सादारण 25 फिचर फिल्म आनी 25 नॉन फिचर फिल्म अशे आसात. ताचे शिवाय आनीक एक 70 फिल्मां हांगा स्क्रिनींग जातली आनीक हाच्या भायर एक पयलेच फावटी OTT प्लॅटफॉर्माचेर इफ्फीचे सगळे स्क्रिनींग जाता. ही एक बरी गजाल आसा. टॅक्नॉलॉजी जशी फुडें फुडें वता वी मेक यूज ऑफ टॅक्नॉलॉजी. आयज तुमी रजिस्ट्रेशन म्हणा बाकीचे टिकेटींग म्हणा किंवा तांचो शेड्यूल म्हणा म्हणजे जेन्ना हे नवे जनरेशन भितर सरता तेन्ना नवे जनरेशनाक कितें जाय पेपरलेस कितें जाय हें सगळें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सो दॅट वी इक्विप विथ ऑल दी चेंजींग टॅक्नॉलॉजीज वी गो एड विथ दी चेंजींग टॅक्नॉलॉजीज. दीस इज अ ट्रेंड. बरोबर. आणि हे सगळे म्हणजे समीकरण सगळे एकीकडे हाडपाक सर खूप त्रास जाता. तुम्ही म्हळें की डिजिटल तितलेच आमकां खूब मेहनत करची पडटा जेन्ना डिजिटली वयता तेन्ना. आणि टिकेट डिजिटल म्हणटा तुमी तशेंच OTT प्लॅटफॉर्म्स आणि टॅक्निकल ज्यो गोश्टी हांगासर तुमी प्रोवायड करता त्यो एकीकडे हाडपाक समीकरण करपाक त्रास जाता सर खूब. एक्झॅक्टली. आमचे कडेन एक डेडिकेटेड टीम आसा. खुबशे जाणांक दिसता की ESG कितें करता बट थ्रू आउट दी इयर वी प्लॅन इट अँड वी प्लॅन अँड एक्झिक्यूट अकॉर्डिंगली. सो जाचें प्लॅनिंग आसता खंय खंय कितें आसा खंयचे डिपार्टमेंट कोण सांबाळटा आनीक आमकां DFF म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल आनीक ताजे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टींग मिनिस्ट्री हेय आमकां बरे तरेन गायड करतात अँड पूट टुगेदर. आमी सध्या ओपनिंग सेरेमनी जातली श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉलान थंय आसा. सर म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट सेट पळोवपाक मेळटा. कितें दिसता सर तुमकां? म्हाका दिसता की ह्या वर्साचो जो इफ्फी महोत्सव आसा 52nd एडिशन इट इज वन ऑफ इट्स ओन कायंड अँड जितके बिगर स्केलीचेर जाल्लो आसा. आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हणजेच ह्या वर्साच्यान आमकां दिसता की आमचे जे फक्त दूरदर्शनाचेर लायव्ह टॅलिकास्ट जाताले ताचे शिवाय बाकीचे अनेक चॅनल झी टीव्हीच्या मार्फत हातूंतल्यान सगळे अबाउट 30 चॅनल्स हे डिस्प्ले करतले. दीस इज लायव्ह ताजे फीड आसतलेच पूण ताचे नंतरचे जे रिपिटेड हें आसा ते दाखयतले आनीक संपूर्ण जगाक एक इफ्फीची नवी वळख निर्माण जातली. आनी हे सगळे सेट उबारणी हातूंत भितर म्हाका दिसता की आमचे जे ओपनिंग अँड क्लोजींग सेरेमनीक आमचे ESG किंवा DFF डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल आनी 1 रुपयो खर्च केले ना ही पॉझिटिव्ह बीड आसा की आमकां उलट तांचे कडल्यान पयशे मेळटा आनी येदो व्हडलो शो आयज हांगा सुरू जाता श्यामाप्रसाद मुखर्जी. असो सेट अजून केन्ना पळोवंक नासतलो कोणी तरी असो सेट आणि इफ्फीच्या दरम्यान तरी असो सेट फर्स्ट टायम पळोवपाक मेळटा. कशें फील करता सर तुमी? वी आर फिलिंग प्राऊड दॅट इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणले नंतर खऱ्यांनीच ताका इंटरनॅशनल स्वरूप येवपा सारको सेट आयज हांगा ऑर्गनायज जाल्लो आसा. अँड हे तुजे म्हणजे परफॉर्मर्स आसात ते बरे स्टारकास्ट म्हणजे आमचे सुपरस्टार्स आसात म्हणजे बरे हिरो जे लोकांक लायक जातात जांचे परफॉर्मन्स आनी कॉन्ट्रिब्युशन is biggest to the film industry. All of them are going to come and perform their performances here live.
सर तुम्ही म्हळे की 180 फिल्म्स जे इंटरनॅशनल फिल्म्स आसात तशेंच पॅनोरामा 25 फिचर नॉन फिचर फिल्म लोकांक कसो कितें आतां गोंयच्या त्या फिल्म फ्रेटर्निटी म्हणटा आमी खुबशे फावटी म्हणटा की गोंयचे जे कलाकार आसा किंवा गोंयचे फिल्म इंडस्ट्री ती ग्रो जावपाक जाय कशें पळयता की कसो कितें फायदो जावपाक शकता गोंयच्या डेफिनेटली जेन्ना हे सगळे सुपरस्टार्स येतात फिल्म कल्चर एक डेव्हलप जाता फिल्म प्रोड्युसर्स येतात आनी म्हाका दिसता की हे एक 8 दिसांचे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यारच गोंयाक एक पर्वणी आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे जे यूथ बडिंग टॅलंट गोंयान भितर आसा मे बी इन प्रोडक्शन प्रोड्युसर आसतले किंवा एक्टर्स आसतले तुवें पळयलें की 2004च्या पयलीं जो फिल्म कल्चर हांगा आशिल्लो एब्सोल्युटली नाशिल्ले देर आर चेंजीस आनी आतां आमकां पॉझिटीव एप्रोच मेळपाक लागलो आसा द ओन्ली थिंग इज आमचे जेन्ना आमी करतात फिल्म करतात कोंकणीन केले जर जाय जाल्यार ताका एक व्हिवरशीप जाय आसता तितकी मेळना कारण आमचे लँग्वेजीचे बॅरियर्स आसात आनी जो इन्वेस्टमेंट आमी करतात फिल्माचेर तो रिकवर जायना म्हूण खुबशे फावटी सेटबॅक हो गोंयान मेळटा इट डजंट मीन दॅट वी डू नॉट हॅव एक्टर्स वी डू नॉट हॅव एनीबडी एल्स जावं हांगा फिल्म कल्चर डेव्हलप जालो ना अशें नासता पूण फिल्मां प्रोड्यूस जायना आनी फिल्मां प्रोड्यूस जातात ती आमकां लो बजेटेड करचे पडटा ती रिकवरी जायना सो ह्या दोनी हातून भितर हिंदी फिल्मां आसा ते 200 कोटी 300 कोटीचेर वता आनी आमचे फिल्म आसा ते 1-2 कोटी भितर हें जाता ती क्वॉलिटी मेळचीच ना व्हिवरशीप मेळना आनीक ते रिकवर जायना सो दीस इज अ बेजीक कॉज बिकॉज ऑफ आमचे जे कोंकणीचे जे बॅरियर्स आमचे आसा जे व्हिवरशीप आसा ती कमी आसा पळोवन आनी शिकपा सारक्यो खूब गोश्टी आसता सर ओपनिंग फिल्मा बद्दल सांगा म्हाका ह्या वर्सा खंयचे ओपनिंग फिल्म आसा आनी क्लोजींग फिल्म किंवा जे हायलायट्स आसा ह्या इव्हेंटाचे म्हणजे एक 8 दीस चलपी स्टॅटिस्टिक्स सांगना पण द ओपनिंग फिल्म इज अ स्पॅनिश फिल्म द किंग ऑफ द वर्ल्ड ह्या हातूंतल्यान आमी सुरवात जाता मागीर एक मिड फेस्ट आसतलें आनी एक क्लोजींग फिल्म आसतलें आय विल कम टू यू लेटर बट एज लॉंग आमचे पयलीं कितें जातालें की ओपनिंग फिल्म हाचें एक आकर्शण आसतालें आनी तें कला अकादेमीन जातालें आनी कला अकादेमीन हे 3 शो जाताले ह्या वर्साक आमकां कला अकादेमी एक आमचो मोनुमेंटो एक बरी बिल्डींग आशिल्ली आनीक एक म्हणजे सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान एक सुंदर लोकेशनाचेर तें आसलें आनीक ऐस पयस आमकां जागा आशिल्लो थंय आमची जायते स्क्रिनींग जातालें बाकीचे सगळ्यो वेवस्था आशिल्ली अनफॉर्च्युनेटली दीस हॅज गॉन फॉर अ रिनोवेशन एंड वी वील हॅव अ प्रॉब्लम फॉर 1 year पण नेक्स्ट इयर येता तेन्ना नवो साथ चडून कला अकादमी रेडी आसतली पूण मीन टायम आमी ह्या वर्साक आयनॉक्सानच एक सगळ्यांत व्हडलो ऑडिटोरियम आसा ताजे खातीर वो केल्ले आसा ज्यो एक्टिविटीज कला अकादेमीन जाताल्यो एटलिस्ट ऑडिटोरियम तो ऑडिटोरियम आमी हातून भितर केल्लो आसा ऑल्टरनेटीव कितें आसा सर फॉर कला अकादमी दुसऱ्यो आनी खंयच्यो स्क्रिनी बीन आनीक एक्स्ट्रा घेतल्या बीन खंयच्यो डेफिनेटली आमी स्क्रिनी म्हणल्यार आतां आमकां पणजे आयनॉक्सान आमकां 10 ऑडिटोरियम आसात परत आमकां आमी 10 पर्वरीचे 4 पणजे हातून भितर आमकां 4 ऑडिटोरियम आसा आनीक आमचे पर्वरीम आसा 4 आनीक आमचे आयनॉक्साचे मॅकनीज पॅलेस 2 आसात सो पूट टुगेदर वी हॅव 10 ऑडिटोरियम्स अँड वी हॅव अ सिटींग कॅपेसिटी रायट नाव इज 2500 सो आमी जर स्पेसींग दवरून म्हणजे सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करतात एक सीट सोडून एकाचेर बसपाची अशी वेवस्था केल्यार पसून 1250 आमकां हें मेळटा सिटींग कॅपेसिटी मेळटा अँड आय थिंक दीस इज गूड इनफ बिकॉज द डेलिगेट्स एज यू सी पयलीं आमकां डेलिगेट्स 12-13-14 हजार येताले पूण ह्या पॅन्डेमिकाच्या कारणाक लागून थोडेशे मातशे स्लो आसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वी मायट एंड अप गेटींग 4,000 delegates and for 4,000 delegates 1,250 I think this is sufficient enough and in due course of time if there is a queue जावं बाकीचे कोणाकय we will put up a special because most of the cities most of the states in India ते आतां सगळे 100% कॅपेसिटीचेर चलता आनी गोंयान भितर 50% आमकां लोकांची गरज आसा जर जायत वी वील पुट अप अ रिक्वेस्ट बिकॉज देर आर बीग फेस्टिवल्स वीच हॅज हॅपन्ड इन गोवा सो गोंयान भितर आमी एज गूड एज नॉर्मल आयिल्ले आसात बरोबर आनी एक गोश्ट जेन्ना डेलिगेट हांव मुद्दम सांगता डेलिगेट जेन्ना रेजिस्ट्रेशन जाता किंवा खंयचें रेजिस्ट्रेशन जाता
कोविड वॅक्सिन सर्टिफिकेट हांगासर कंपल्सरी केल्ली आसा हय न्ही सर हांगासर केल्या आणि दुसरी गोष्ट आसा हातूर ती म्हळ्यार सरान जशें म्हळें की सद्या कला अकादमी ना जाल्यार पर्वरी जे आयोनॉक्स आसा ते सुद्दां चारूय स्क्रिनी एक्टीव आसतल्यो ह्या फिल्म फेस्टिवला खातीर म्हाका दिसता एक खूब बरी गोश्ट आसा जे फिल्म लवर्स आसा जे येतले डेलिगेट्स तांच्या खातीर सर मास्टर क्लासीस जातात आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता खुबशे तुमी म्हणटा यंग स्टुडंट्स म्हणा किंवा जे फिल्म क्रिटिक्स आसता किंवा फिल्म लवर्स आसता ते रावता शिकपा खातीर ह्या वर्सा सुद्दां मास्टर क्लासीस आसतल्यो मास्टर क्लासीस आसतले इन कन्वर्सेशन आसतले बट दॅट इज अ वर्च्युअल पार्ट ऑफ इट ओके आमकां एक दोनी वटच्यान मास्टर क्लासीस इन प्रॅक्टिकल फिजिकल स्वरुपान घेवप हाचो एक नवें अट्रॅक्शन एक डेफिनेटली इट इज डिफरंट द एक्सपिरियन्स इज ऑल टुगेदर द इम्पॅक्ट इज ऑल टुगेदर डिफरंट बट एट अ लार्जर स्केल इफ यू लूक एट इट आमकां मास्टर क्लासीस घेवपा खातीर जे फिल्म आयकॉन्स आसतात इंटलॅक्च्युअल्स आसतात आनी जे एक्सपिरियन्स्ड स्टार्स आसतात तांकां म्हणजे येवप वचप शक्य जायना आनी केन्ना केन्ना तांच्यो डेट्स मेळनाशिल्ल्यो वी हॅड टू कॉम्प्रोमायज वीथ समबडी एल्स सो आतां तांकां विदीन एक दोन वरां भितर तांकां एक टायम दिलो जर जाय जाल्यार फ्रॉम वेर एवर दे आर दे कॅन लॉग इन एंड म्हणजे वर्च्युअली केले जर जायत आनी हांगा मास्टर क्लासीस घेता आसतना आमकां 25-50 लिमिटेशन्स आसताले हांगा कितले हजारांनी जे लवर्स आसतात स्टुडंट्स आसतात खंय सो दे नेसेसरली दे नीड नॉट बी हियर practically they need not be here the student and also the film icons any resource person asa to doni वटच्यान हांकां एक फ्लेक्सिबिलिटी आसता की I can be anywhere but I can still attend the virtually so advantages disadvantages are there but right now this being a hybrid festival आमी कितें केल्लें आसा वो पार्ट आसा हें सेक्शन आसा तें मोर इफेक्टीव जाता आनी चड लोकां कडेन रीच जाता म्हणून तें आमी वर्च्युअली दवरलें आसा आणि OTT प्लॅटफॉर्माचेर तुमकां बरे बरे मास्टर क्लासीस पळोवपाक मेळटले नक्की आणि तुमी लॉगीन करात आणि पळयात मुद्दम ह्या वर्साचें फिल्म फेस्टिवल सरान जशें सांगलें की 180 जी इंटरनॅशनल फिल्म्स आसा पॅनोरमा फिल्म्स आसा सो कमींग टू द गोवा पार्ट परत एकदा गोंयचे स्पेशल सेक्शन आसा ताचे बद्दल म्हाका थोडें कितें गोवा सेक्शन म्हणून आमी एक करतात आमी इनिशियली वी थॉट दॅट गोवन्स मायट हॅव नॉट प्रोड्युस्ड फिल्म्स आनी ताचे खातीर आमी पयलीं अनाउन्समेंट केलें ना बट देर वॉज अ ग्रोईंग डिमांड की आमकां हें जाय म्हणून आमी जेन्ना इनवायट केलें तेन्ना वी रिसिव्ड 8 एंट्रीज फॉर दॅट एंड आउट ऑफ दॅट दोज आर शॉर्ट फिल्म्स म्हणजे 7 आसा ती शॉर्ट फिल्म्स मेळ्ळे आनी तातूंतली आमकां 6 आसा ती नॉन फ्युचर फिल्म म्हणजे शॉर्ट फिल्म्स मेळ्ळे आनी एक फ्युचर फिल्म मेळ्ळें आसा आनीक एक नॉन प्रिमियर म्हणून आसा सगळीं प्रिमियर आसात सो एज फार एज शॉर्ट फिल्म्स इज कन्सर्न देर इज अ गुड रिस्पॉन्स बट इफ यू लूक एट दी लाँग फिल्म्स फ्युचर फिल्म तातूंत भितर एक सिंगल आयिल्लें आसा एंड जेन्ना कॉम्पिटिशनच जायना टू क्युरेट इट एंड टू ऑर्गनायज दी ज्युरीज नॅशनल इंटरनॅशनल लेवला वेले ज्युरीज हाडून ते करप म्हणजे बरोबर दिसना वेन यू हॅव अ लो रिस्पॉन्स बट स्टील वी हॅव गॉन अहेड म्हाका दिसता की खूब बरी इनिशिएटीव आसा आनी जशें सरान म्हळें की बाय ग्रोईंग डिमांड म्हाका दिसता की 8 फिल्मां सुद्दां खूब बरो प्रमाणान नंबर आसा हो मुजरत येयात डेलिगेट्स जे आसा तांच्यांनी पळोवपाक जाय डेलिगेट्सांनी सर ओपनिंग सेरेमनी कालूच प्रेस कॉन्फरन्स जाली तातूंत कांय नांवां सांगली जे ह्या वर्साचे ओपनिंग सेरेमनीचे होस्ट म्हणा किंवा जे गेस्ट म्हणा किंवा परफॉर्मर म्हणा कितें आसा हायलायट्स ह्या फिल्माचे ह्या ओपनिंग सेरेमनीचे ओपनिंग सेरेमनी जातलो तो 20 तारखेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ज्या जाग्यार सादारण 3 ते 3.5 सिटींग कॅपेसिटी आसा गेले ते फावटीक आमकां सिटींग कॅपेसिटी 300चेर मॅनेज करपाक पडिल्ली कारण SOPच तसो आशिल्लो की इन अ क्लोज रूम यू कॅनॉट हॅव गो मोर दॅन 300 पिपल्स सो दीस इयर 10 टायम्स चड जाल्लें आसा एंड वी एक्सपॅक्ट दॅट म्हणजे आतां आमकां पळयलें जर जायत रिस्पॉन्स जो येता फिल्म लवर्सांचो फिल्म क्रिटिक्स किंवा बाकीच्या स्टुडंट्स कम्युनिटी हांचे कडल्यान इट इज ओवरवेल्मींग रिस्पॉन्स बट वी वील नॉट बी एबल टू एकोमोडेट एवरीबडी बिकॉज आमी जे लिस्ट काडिल्लें ते सगळें एग्जॉस्ट जाल्लें आसा आनी वी आर गोईंग बियॉन्ड वी आर व्हेरी मच स्ट्रेस्ड इन दीस बट वाय द मेन अट्रॅक्शन इज फिल्म आयकॉन जांकां आमी दशकांतल्यान पळयतात गेलीं 50 वर्सां जी फिल्म इंडस्ट्री गाजयता आनी अजुनूय म्हाका दिसता की एक तरणाईक आकर्शण आशिल्ली हेमा मालिनी हाजे चीफ गेस्ट म्हणून आसा ताच्या भायर आतां फिल्माक येवपाचे जायते स्टार म्हणजे आमचे हे आसात सुपरस्टार्स
किंवा बाकीचे आमचे फिल्म आयकॉन्स आसात तातूंत भितर सलमान खान आसतलो, रणवीर सिंग आसतलो, मनीष पॉल, करण जोहर, मौनी रॉय, ऋषी खन्ना, रिताबरी चक्रवर्ती, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख अशे सुपरस्टार्स आयज परत एक फावटी म्हाका दिसता हांगा येवपाचे आसात आनी दे वील कम नॉट एज अ गेस्ट बट दे वील कम एज अ परफॉर्मर म्हणजे तांचे एक्ट तांचे परफॉर्मन्सीस वी वील बी एबल टू सी ड्युरींग क्लोजींग ओपनिंग एंड क्लोजींग एंड दॅट वूड बी अ ग्रेट अचिवमेंट्स. त्या खातीर हांव म्हणटालो की आयज तुमी जर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचेर जी सजावट पळयली आसा म्हणजेच एज फार एज स्टेज इज कन्सर्न आय हॅव नेवर सीन बिकॉज आय हॅव सीन सो मेनी म्हणजे हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पळयल्यात पूण तातूंत भितरली आकर्शक अशें स्टेज डिझायन आसतलें ऑडिटोरियम डिझायन आसतलो. दिस इज फॅन्टॅस्टीक अँड अमेझींग. म्हाका दिसता की आमी पळोवंक ना अजून आमकांय उत्सुकता आसा हे पळोवपाची सर आमी थंयसर सुद्दां या बट येस तुमी म्हळ्यार ती गजाल हेमा मालिनी चीफ गेस्ट तशेंच ह्या वर्साची द फिल्म पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर हेमा मालिनी तशेंच प्रसून जोशी सुद्दां ह्या वर्सा नॉमिनेट जाल्ले आसा तांकां एवॉर्ड दिले गेले वतले. कशें कितें पळयता तुमी गोंयान जेन्ना एक गोंय आमी कलाकारांची खाण म्हणटा गोंयान इतली फिल्मां शूट जाता आनी एक गोंय फिल्मा खातीर म्हाका दिसता इंडियेन गोंय जशें आसा जॉग्रफिकली म्हणा किंवा तांकां जशें हांगासर वाव मेळटा जे प्लेसीस मेळटा शूट करपा खातीर कशें पळयता तुमी? म्हणजे हांव एक पॉझिटिव्ह एप्रोच घेवन वतालो की 2 वर्सां म्हजो कार्यकाळ आसा तो सगळो पॅन्डेमिकांकच गेलो. वी हॅड गूड प्लॅन्स which were put on paper but it cannot be put on practical because of the COVID reasons, pandemic. आमी पळयतात की हे जेन्ना सगळें आमी करता सायड बाय सायड आमकां एक ट्रेनींग स्कूल जाय. आमकां हांगा आमचें एक स्कील वाडोवपाक जाय. थोडे एखादे वेळ एक्टर्स आसतले, थोडे प्रोड्युसर्स आसतले, थोडे लेखक आसतले, कोण स्टोरी रायटर्स आसतले, थोडे स्पॉट बॉयज आसतले, थोडे इलेक्ट्रिशियन आसतले. आमकां ह्या फिल्डान भितर गोंयान भितर हो एक वर्क फोर्स करपाक जाय, एक रिसोर्स निर्माण करपाक जाय. वी कॉल इट एज अ ह्युमन रिसोर्स ऑर मॅन पॉवर हू वील गिव बेस्ट ऑफ इट्स स्कील फॉर द इंडस्ट्री. आतां मुंबयच्यान किंवा दिल्लीच्यान खंयच्याय सिटींतल्यान हांगा शुटिंगाक येता तांकां सगळो क्रू घेवन येवचें पडटा. इट शूड नॉट हॅपन. आमचे कडेन एक म्हणजे इक्विपमेंट्स आसतले, फोकस लायट्स आसतले, जावं बाकीचे सगळे इलेक्ट्रिकल जावं खंयचे कितें लागता तितके आमकां हांगा जर ऑर्गनायज जाले जर जाय जाल्यार मोर अँड मोर फिल्म प्रोड्युसर्स वील लव टू कम इन गोवा बिकॉज वी हॅव अ बेस्ट ऑफ दी म्हणजे पॅनोरॅमिक व्यू इन गोवा. देर आर सो मेनी सच अ ब्युटिफूल अँड अमेझींग शूटिंग स्पॉट्स ते आमी कॅप्चर करपाक शकतात प्रोवायडेड वी हॅव अ क्रू, वी हॅव ऑल दी इक्विपमेंट्स विथ अस, वी हॅव अ स्किल्ड पॉवर सो दॅट मिनिमम बजेटा भितर हें जाता. ना जर जाय जाल्यार दे प्रिफर टू गो एल्सवेअर वेर ऑल दीस थिंग्स आर अवेलेबल. सो आय वॉन्टेड टू पुट इट प्रॅक्टिकली गेट सम ऑफ दीज इम्पॉर्टंट इक्विपमेंट्स हियर इन गोवा, मेक दी स्किलफूल रिसोर्स ह्युमन रिसोर्स अवेलेबल हियर so that they will have to come with the hero heroine and shoot it and go back and we have everything. So this is the kind of setup we were looking for but unfortunately गेली 2 वर्सां आमी हातून भितर अडकून पडल्या. तुमकां दिसता ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा फिल्म स्कूल आसपाक जाय? या त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे प्रयत्न चालू आशिल्ले आनी चालूय आसात. ताच्या भायर आमकां एक फिल्म म्युझियमूय हांगा करपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची उलोवणी चलतात आनी विदीन अ शॉर्ट टायम वी वील गो आउट विथ द टेंडर RFP आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली थंय करपाची आमची वी आर इन प्रोसेस. वी आर टॉकिंग टू सम ऑफ दीस फिल्म इन्स्टिट्युशन्स ऑल्सो टू हॅव फिल्म क्लासीस जावं बाकीचे जे आसा इन्स्टिट्युशन्स ती हांगा येतली. ताजे म्हणून आमचे कलाकार निर्माण जातले आनी ताजे भायर आमचो जे सायड जे रिसोर्स लागता मॅन पॉवर लागता तेय तयारी करपाक जाय. म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी हे सगळ्यो गजाली मांडलेल्यो आसा सर. ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा सरान जशें सांगलें की तांची जी टीम आसा ती फक्त इफ्फी पुरती ना जाल्यार ताच्या भायर सुद्दां जायते इव्हेंट्स मॅनेज करतात आनी इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जे अख्ख्या वर्ल्डान गाजता ते मॅनेज करप ही म्हाका दिसता सादी गजाल न्ही सर. आनी हेड्स ऑफ टू यू कारण ह्याच वर्सा दुसरे फेस्टिवल इतले फास्ट तुमी काम केले. एक मॅसेज लोकां खातीर कितें आसतली ह्या फेस्टिवला बाबतींत कारण एक गोश्ट अशी जाली सर की फेस्टिवल म्हटल्या उपरांत भायर आमकां फिल्म पळोवपाक मेळटली, इव्हेंट्स पळोवपाक मेळटले हो एक गोंयच्या लोकांच्या मनान आसा पूण कोविडा खातीर त्यो खुबशे रिस्ट्रिक्शन आयिल्ले आसा. मॅसेज कितें आसतली लोकांक?
मॅसेज इतकीच की आमकां आमी सो दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन दॅट ESG इज ओनली ऑर्गनायझींग इफ्फी. बिसायड्स इफ्फी देर आर सेवरल अदर फेस्टिवल्स दॅट वी डू. आमचे कॅलेंडर इव्हेंट्सच जावन आसा. आमी पुर्तुगीज फिल्म फेस्टिवल करता, आमी वुमन्स फिल्म फेस्टिवल करतात, आमी सायन्स इंडियन सायन्स फिल्म फेस्टिवल करतात. बाकीचे आमी खूबशे म्हणजे म्हाका दिसता की 7-8 तरेचे फिल्म फेस्टिवल आमी करतात. द मोस्ट पॉप्युलर इज ऑफकोर्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. आमचे 50% ऑफ आवर टायम गोज इन ऑर्गनायझींग इफ्फी अँड रेस्ट ऑल दी 6 months वी कीप ऑन ऑर्गनायझींग. नॉट ओनली दॅट, वी हॅव अ कॅपेबिलिटीज, वी हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग टीम which organizes events. आमी दुसरे सरकाराचे इव्हेंट्स आसा जर जायत, वी पार्टिसिपेट इन दॅट अँड आमी इन पास्ट आमी केल्ले आसात. आनीक म्हाका दिसता ओरिसा जावं अशा भायर स्टेटीन वचून वी हॅव सीन दॅट हाव ब्युटिफुली वी कॅन ऑर्गनायज दी इव्हेंट. सो आमी सरकारा कडेन इतकेंच मानतात, वेन वी हॅव अ टीम ऑफ आवर द बेस्ट सुपर स्किल्ड टीम आमचे कडेन आसा, जे इव्हेंट्स जातात ते आमचे कडेन दिले जर जायत आमी मोस्ट परफेक्शनेटली ते करतात. आनी तुमी होच इंटरनॅशनल फिल्म इव्हेंट आमी पळयलो जर जायत, वी जस्ट डिसायडेड इट जस्ट 1.5 month बॅक. बट इवन दॅन वी कूड म्हणजे आमची जी सगळी टेंडर्स आनी एजन्सीज बोर्डाचेर घेतल्यात, नॉट मोर दॅन 15 days, बट विदीन 15 days वी कॅन पुट अप दीस कायंड ऑफ गूड प्रेझेंटेशन अँड गूड शो. एक्झॅक्टली. आणि म्हाका लोकांनी प्रतिसाद दिवचो गरज आसा. जे डेलिगेट्स आसा तांच्यांनी तोखणाय करात, मुद्दम कॉंग्रॅच्युलेशन मेसेजी धाडा किंवा आमी पळयल्या फर्स्ट टायम इफ यू सी लास्ट टायम ऑल्सो लास्ट इयर ऑनवर्ड्स वी हॅव सीन our own Goan creative artists, not in the films but otherwise, जे डेकोर म्हणटा आमी, जो बाकीच्यो गजाली आमकां जो आवर बिगस्ट रोल इज प्रोवायडींग इन्फ्रास्ट्रक्चर. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना आमी सदांच डिपेंडंट रावताले भायर. पूण गेले ते फावटीच्यान आमी पळयतात की 90% ऑफ दी एजन्सीज ऑन बोर्ड आर फ्रॉम गोवा. वी आर प्राऊड ऑफ इट. Because we started that, yes, we have a good skilled labor force, we have good contractors, yes, we have good agencies who can put up a good show, and they have shown their performance. And we last year आणि आतांचो जे डेकोर इतल्या पावसान भितर पसून सदांच पावस पडटा, पूण म्हणजे आमचे सगळे इन्स्टॉलेशन्स बी जायत आसात आनी एक बरे क्वॉलिटीचें दर्जेदार अशें काम आमकां पळोवपाक मेळटा. वी आर प्राऊड ऑफ इट. म्हाका दिसता येस, वी ऑल आर प्राऊड ऑफ दीस सर, अँड थँक्यू व्हेरी मच. तुमी म्हाका दिसता एक गोष्ट इतलेच खरी की तुमी जेन्ना लीड करता तेन्ना सगळे लोकूय हॅप्पी आसता. हें हांवें पळयलां एक गोष्ट की सगळे लोकांक वांगडा घेवन वचपाची एक तुमचे कडेन क्षमता आसा. अँड थँक्यू सर, तुमी इतले फास्ट काम केलें, कारण हे इतले फास्ट सगळे एका जाग्यार हाडप हे म्हाका दिसता की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या टायमार खूब मुश्कील आशिल्लें. एकाच वर्सा जेन्ना 2-2 फेस्टिवलां करता तेन्ना. थँक्यू सर, आनी हे फुडले 10 दीस सारके बरे तरेन जावचे इतलेंच मागतात. देव बरें करूं सर. थँक्यू.